हळदोण्याचो काँग्रेसीचो अध्यक्ष अश्विन डिसोजा आनी थळाव्या सयत हळदोण्या वाठारांतलो बांद बांदपाच्या कामाची पळोवणी केली। बांयांत खारें उदक वयतालें म्हूण थळाव्या लोकांनी बांद घालपाची अशी मागणी केल्ली। आमदार कार्लोस पेरेरान हाची दखल घेवन त्या कामाक सुरवात केल्या आनी आतां हें काम चडशें पुराय जालें। लोकांचो हो प्रश्न बेगूनच सुटावो जातलो अशें हळदोणचो काँग्रेसीचो अध्यक्ष अश्विन डिसोजान सांगलें। आयज आमी हांगासर आयल्या अदीक करून जें काम दोतोरान इन्स्पेक्ट केल्लें 1-1.5 म्हयनो फाटीं आनी ते 1.5 म्हयन्यान आमकां ते कामाचें काम ऑलमोस्ट कंप्लीट जायत येता हें दिसलां म्हणून आमी इन्स्पेक्ट करूंक आयले पळोवपाक काम खंय चलता आनी खंय पावलां पळय तें। तेच भाशेन आमचे बरोबर आमचे लोकल आहात जे आमकां आमच्या कामदारांक एडवायस करतात टेक्निकली कशें काम फुडें व्हरूंक जाय पळय तें। आदीं जें बांदलेलें तें बांद म्हूण बांदून सोडलेलें पूण ताका खूब लोकल जाणवाय आसली जी आमकां लोकलांनी सांगलां की आमी तांकां सांगतले कशें करून रेनफोर्स करपाचें पळय तें बिकॉज दीस इज अ प्लेस वेर द वॉटर हिट्स एज इट कम्स फ्रॉम दी टॉप सायड। म्हणटूच आमकां खूब खोशी भोगता की एट दी एंड ऑफ द डे गांवच्या लोकांची मागणी आसली की तांचे बांयचें उदक खारें जाता, उदक भितर सरता म्हणून खारें उदक येता म्हणून बांयो पिड्यार जाता। सो आतां एक तांकां आशा आहा की हें काम कंप्लीट जाल्या उपरांत तांच्या बांयांचो पयलो प्रॉब्लम आतां उदकाचो सॉलीड प्रॉब्लम जाता। सो बांयो तर सेफ आसल्यो तांच्यो जाल्यार तांकां उदकाचो प्रॉब्लम ह्या फुडें जावचो ना। सो हो तांचो मुद्दो दोतोरान तोडको लायलो म्हणून आमकां खूब खोस भोगता आनी आमी चड खुशाल की कामाचें इफेक्टिवनस इन्स्पेक्शन जालें म्हणटून रोखडेंच ताजेर काम